दिवचलच्या बाबा सावयकर सेवा ट्रस्ट संचालित सेकंड इनिंग सिनियर सिटिझन्स केंद्रा वतीन मंगळारा 8 मार्चाक महिला मेळाव्याचे आयोजन केला। संवसारीक महिला दिसा निमित्त दिवचल रोटरेट क्लब आणि सिनियर सिटिझन्स फोरमाच्या जोडपावलान हो मेळावो जातलो अशी माहिती बाबा सावयकर सेवा ट्रस्टाचे ट्रस्टी रमाकांत शेटये हांणी दिला। बायलांक फुडें सरपाक वाव मेळचो म्हणून ह्या महिला मेळाव्याचे आयोजन केला अशें आश्विनी लामगांवकर हांणी सांगला। जागतिक महिला दिवस आणि त्या निमित्तान बाबा सावयकर सेवा ट्रस्ट सेकंड इनिंग्स हे महिला मेळावा घडोवन हाडटा। ताजो वेन्यू आमच्याच हांगाच हॉलान शेटये प्रायड बँकेट हॉल ऑन द 4th फ्लोर थंय जाता आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांव तुमचे योगार करता। सेकंड इनिंग्स ज्येष्ठ नागरीक केंद्र हे आमचे 2008 पासून कार्यरत चालू आसा आणि आमचे खुबशे कार्यक्रम जाले तरी आमकां दिसता कितें की महिलांचो जो सहभाग आसा सेकंड इनिंग्सान तो कमी आसा आणि तांचे पर्यंत पावचे म्हणून जागतीक महिला दिवसाचो आमी निमित्त साधून महिला मेळावा घडोवन हाडटा आणि तो हांगा सांजचे 3 ते 6 पर्यंत जातलो। एक 3 वरांचो कार्यक्रम आसा आणि आमचे बरोबर ह्या महिला मेळावा करून हाडपाक रोटरेट क्लब दिवचले आणि सिनियर सिटिझन्स फोरम दिवचले हांचो सहभाग आसा आमकां। सिनियर सिटिझन्सचो फोरमचो इतकोच हेतू आसा की बायलांनी आनी तातूंत जे प्रोग्राम दवरल्यात तातूंत हे प्रोग्राम फक्त बायलां खातीरच आसात आणि तातूंतल्यान बायलांक कितें तरी ज्ञान मेळचें आणि बायलांक फुडें सरपाक वाव मेळचो ह्या आमच्या सिनियर सिटिझनाचो एक हें आसा कितें म्हणटात आमी ताका प्रयत्न आनी उद्देश आसा। तर तुमच्या पत्रकारा मार्फत तुमच्या वर्तमानपत्रा मार्फत जे सगळ्या गोंयभर प्रसिद्ध आसात अशा वर्तमानपत्रांतून आमच्या ह्या महिला मेळाव्याक तुमी बी आदार दिवचो।